सो शेवटाक तेणी तो एक्सक्यूज घेतलो आणि सगळे कितें आसा व्यवहार जो पळय कार्यक्रम आसा असेंब्लीचो तेणी तो ठप्प दवरलो. लोकशाहीची कितलो प्रेम आहा म्हणून गमता ह्या बीजेपी की एस्टॅब्लिश प्रोसिजर एस्टॅब्लिश प्रोटोकॉल ते तोडून मोडून दवरतात जेन्ना तांकां दिसता तोडून मोडून दवरचे. सद्याक कदंबा कामगारांचो मुख्य मागण्यो ज्यो आसा त्यो म्हणल्यार आमच्या हातूंत प्रेस स्टेटमेंटान आमी दिला, कमीत कमी 300 डिझेल बसी घेयात, गरज आहा 500 तरी, कमीत कमी 300. कित्याक लॉंग डिस्टन्स जेन्ना बसी चलोवपाक जाय जाल्यार ते लॉंग डिस्टन्साक इलेक्ट्रीक बसी कोंता येना. दे आर ओके फॉर शॉर्ट डिस्टन्सीस. आमकां सगळ्यांक व्यवस्थित आमकां प्रवाशांक सवलत्यो दिवपाक जाय जाल्यार ह्यो बसी कदंबाच्यो जितल्यो पळय आसा 250 वयर बस्यो स्क्रॅप जाल्यात. कित्याक स्क्रॅप जाल्यात, कंडेम जाल्यात? कित्याक दे आर अबाव 15 years एज पर द मोटर व्हेकल्स ऍक्ट दे हॅव टू बी स्क्रॅप्ड. सो तो जालो एक. नव्यो बसी तुम्ही घेवपाक जाय, प्रोक्युरमेंट करपाक जाय. 18 बसी घेतल्यो, 20 बसी घेतल्यो म्हणून लोकांची गरज आहा ती थांबना. तो जालो पयलो आमचो डिमांड. गेल्या फावटी आमी स्ट्रायक नोटीस दिल्ली ह्या डिमांडा फाटल्यान. दुसरे म्हणल्यार कामगारांच्यो कांय पोरण्यो मागण्यो आहात. आतां खूब जाण विचारता कामगार कदंबाचे आनी खुबशा गव्हर्नमेंट खात्यांनी कामगार अस्वस्थ कित्याक? ह्यो बीजेपी सरकार येयसून तांणी कामगारांक सदांच अस्वस्थ दवरला. आमी बीजेपीचेर कोंत्र म्हणून सैमान कोंत्र न्ही, पूण कोंत्र ह्या खातीर की एक तेंचो विचार आमकां पटना आनी दुसरें म्हणल्यार तेंची वागणूक आमकां लायक ना. ह्यो बीजेपी सरकार जो आहा तो कामगार विरोधी, प्रत्येक मॅटाक कामगार विरोधी. मिनिमम वेजेस तर फायज करपाक जाय जाल्यार 5 वर्सां आमी धोल बडयत रावचे जाल्यार फॅक्टरीन तुका मानाय 540 रुपयांक अकुशल कामगार मेळटा अशें तांकां दिसता. आनी मिनिमम वेजेस 544 रुपीज म्हणून फायज केल्ला फॉर अकुशल कामगार, जेन्ना अनस्किल्ड कामगार बाजारांत 1000 रुपया शिवाय मेळना. आयज कदंबा कामगाराचे 34 म्हयन्याचे एरियर्स आहा. 7वो वेतन जेन्ना येयलो तांकां 4-5 वर्सां झगडचे पडले. ताच्या उपरांत ह्यो 7th पे लागू केलो इन 2018 एंड ऑफ द इयर. आनी ताच्या उपरांत एरियर्स आमकां दिवंक ना. कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो, कितलो संप नोटीस जाले, कितल्या फावटी कामगार संपार वेची तयारी केली. तो जालो एक. दुसरो आमचो प्रॉव्हिडंट फंड 2009 म्हणल्यार 17 वर्सां फाटीं त्यांनी प्रॉव्हिडंट फंड कुडके केलो आनी तो प्रॉव्हिडंट फंड 6500 सीमा दवरली. आनी तितलेच न्हय, तांणी तो 12% मालकाचो जो कॉन्ट्रिब्युशन आसलेलो कदंबाचो कॉन्ट्रिब्युशन तो 10% हाडलो. आनी अशें करून सोशल सेक्युरिटी, सामाजीक संरक्षण जी कामगारांची आसा ती तेणे बंद केली. कामगारांनी कंटिन्युअसली झुजोन शेवटाक तो प्रॉव्हिडंट फंड आमी लागू केलो, सरकारान लागू करचो पडलो आनी तो 1 एप्रिल 2025 तो करेक्शन जालो. पण फाटले फ्रॉम डिसेंबर 2009 टू 31 मार्च 2025 आमकां जो पैसो तो पळय एरियर्स दिवपाचो आसलेलो तो तेणी कॉन्ट्रिब्युशन करूंक ना. सीएमान सांगले आमी उलोवन तें डिस्कशन करून सेटल करया. आतां मेरेन कितलेशे रिमांयडर आमी धाडले जाल्यार आजुनूय मिटींग ह्यो चीफ मिनिस्टरान घेवंक ना आनी आजुनूय तेजो आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जावना. अशें आसता ह्या सरकारान नवे नवे योजने काडटा. ह्यो सरकार स्मार्ट
स्मार्ट म्हणटा आपण, आणि स्मार्ट मीटर चालू केला इलेक्ट्रिसिटी कामगारांक फोंडांत घालपाक. स्मार्ट मीटर तयार केला. गोंयच्या लोकांक भिकेक लावपाक म्हणपाक जाता. गोंयच्या लोकांचे सत्यानाश करपाक स्मार्ट मीटर लागू केला. ह्या स्मार्ट मिटराक गव्हर्नमेंटाक कांय फायदो ना. फायदो आहा जे प्रायव्हेट वाले जे स्मार्ट मीटर विकतात तांकां फायदो आहा. फायदो आहा मिनिस्टरांक ज्या स्मार्ट मिटराचेर कमिशन खाता तांकां फायदो आहा. तशें ह्या सरकारान, बीजेपी सरकारान इलेक्ट्रीक बसी प्रायव्हेटायज केल्यात. ह्यो टोटल इलेक्ट्रीक बसीचे जरी तर मॅथमॅटिक्स आनी जर हे स्टडी करीत, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड इन द ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जे आसा जितले सगळे प्रत्येक राज्यांनी जे पब्लिक सेक्टर आहा, राजस्थान रोडवेज म्हण, आंध्र प्रदेश रोडवेज म्हण, तेलंगणा रोडवेज म्हण, महाराष्ट्र MSRTC म्हण, KSRTC म्हण, केरळा स्टेट ट्रान्सपोर्ट म्हण, खंयच्याय तूं गुजरात स्टेट ट्रान्सपोर्ट म्हण, खंयचोय तूं बिहार स्टेट ट्रान्सपोर्ट म्हण, हे सगळे कॉर्पोरेशन ते सारखे हेका भिकेक लावपाक आनी ते बंद करपाक एक नवी येवजण अंडर द गायज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि ह्यो इलेक्ट्रीक जे पळय बसी आहा, इट्स द बिगेस्ट स्कॅम. ते काढल्या त्या बसी आणि कांय प्रायव्हेट वाल्यांक दिल्यात. तुम्ही तो एग्रीमेंट वाचचो, स्टडी करचो जाल्यार तो एग्रीमेंट असो आहा, इट इज टोटली अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, इट इज टोटली अगेन्स्ट द पीपल, इट इज टेलर मेड फॉर दोज हू वॉन्ट कमिशन. हे गव्हर्नमेंटान जे कमिशन वाले आहा तांकां तेजो फायदो आहा. कामगारांक भिकेचो पगार दिवप. आता इलेक्ट्रीक ड्रायव्हर जे आहा, आतांचो पगार जो पळय एक 4 म्हयन्या फाटीं पगार आसलेलो 17,000 रुपया स्किल्ड ड्रायव्हराक. स्किल्ड जर गव्हर्नमेंटाचो पगार आहा, इट हॅज टू बी समथिंग लायक 30,000. जो पळय नवो ड्रायव्हर कदंबान जॉयन जाता ताका 33-34,000 मेळटा. जाल्यार इलेक्ट्रीक ड्रायव्हर जो आसा तो इलेक्ट्रीक बसीचेर, EV बसीचेर काम करता अंडर SV ट्रान्स आणि EV ट्रान्स. EV ट्रान्स जो आसा ही सपोज टू बी द प्रिन्सिपल कॉन्ट्रॅक्टर, पण तो खंय तरी लिपोवन बसला आणि ताणे एग्रीमेंट केला सांगून की आय एम द प्रिन्सिपल, आय एम रेस्पॉन्सिबल फॉर एव्हरीथिंग, आय एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॅलरीज, एव्हरीथिंग. So the Kadamba Transport Corporation has contracted out as the principal employer. In the law, कायद्यान तुका कॉन्ट्रॅक्टिंग आउट करपाक जायना. पण तरी आसतना कदंबा रिमेन्स द प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर. जो पळय EV ड्रायव्हर्स आहा, EV ट्रान्स आहा, तो प्रिन्सिपल म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आणि SV ट्रान्स जो आसा तो तेजो कॉन्ट्रॅक्टर. आता जे EV ड्रायव्हर्स आहात ते SV ट्रान्साचे कामगार आणि तांकां 17-18,000 रुपया दर म्हयन्याक पगार दिता. ओव्हर टायम सारको दिना. तांकां प्रॉव्हिडंट फंड आसा तो इट इज एज पर द सिलींग अँड एव्हरीथिंग. तांकां लीव म्हणलेली ना. कॅन यू इमॅजिन? इवन एक फॅक्टरी जे गुमास्ता कायदा खाला जे कामगार काम करतात तांकां सुद्धा लीव आहा. जाल्यार तांकां लीव ना. पेड हॉलिडेज म्हणलेले ना. तुझ्या कदंबान जर काम करता 9 पेड हॉलिडेज आहा. तांकां कॅज्युअल लीव आहा, सिक लीव आहा, अर्न लीव आहा, प्रिविलेज लीव आहा. जाल्यार तांकां कांय लीव ना. दे आर लायक स्लेव्स वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेशन, वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेशन थ्रू द SV अँड EV ट्रान्स. सो आम्ही त्यांचो युनियन केला अँड वी आर फायटिंग. त्यांचो आता त्यांनी मातसो पगार कितें वाडयता अशें म्हणून सांगलेलें आहा. देर इज नो एग्रीमेंट. इट इज दे हॅव मेड सम कायंड ऑफ स्मॉल चेंजेस बट द युनियन इज नॉट सॅटिस्फाईड. आम्ही म्हणटा कमीच कमी एक ड्रायव्हराक 30,000 तरी पगार मेळपाक जाय. तांकां लीव मेळपाक जाय आणि उरलेल्यो सगळ्यो सवलत्यो तांकां मेळपाक जाय. सो अशा वेळार दॅट स्ट्रगल इज ऑल्सो गोईंग ऑन. आणि
आमी आयज जरी पळयले जाल्यार जे इंटरस्टेट बसी आहा त्या बसीचे खूबशे शेड्यूल्स आहा ते कॅन्सल केल्ले आहा कदंबान आणि कदंबा इज स्लोली रॉटिंग फ्रॉम इनसाइड एक दीस कदंबा म्हणून म्हणलेली आसची ना दे हॅव आउटसोर्स्ड ऑल द मेंटेनन्स जॉब्स सगळे जे मेंटेनन्सचे काम आहा ते आता भितर त्यांनी काढला प्रायव्हेटायज दिला सो एंटायर कदंबा इज बीइंग प्रायव्हेटायज्ड सो म्हाका दिसता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन म्हणपाचो आणि हकदार जो पळय कितें एमडी आहा चेअरमॅन आहा दे आर सिम्पली सिटींग ऑन दॅट कॉर्पोरेशन दे हॅव नो रोल टू प्ले इन दॅट सेन्स कित्याक ते जर एक गडगंज पॉवरफुल जर कॉर्पोरेशन जर आसपाक जाय बसी आसपाक जाय आणि तुम्ही त्यो बसी लोकां खातीर वापरपाक जाय जाल्यार ते सद्याचे स्लोली कदंबा इज डायिंग सो तेका लागून आमी एक नारो दिल्लो बचाव बचाव कदंबा बचाव म्हणून पण आमी जर बचाव म्हणले आणि लोकांनी जर तेका साथ दिवना जाल्यार तेका कांय अर्थ ना आमी आयच्यान एक धरणां धरपाचें येवजिल्लें assembly to coincide with the assembly so that there is a larger awareness पण तो वरच्या आमी ती धरणां आमी I mean we have kept it in abeyance because the assembly is not there आणि खंय आमी हे करतले where do we voice our problems so तेका लागून ते आमी स्थगीत दवरला we are continuing with our other programs against to highlight our issues. त्याच बरोबर आम्ही there are lot of other issues. आता ईव्हीचे जर पळयत गव्हर्नमेंटान परच्या पयर from 76 rupees per kilometer तेणी 86 rupees 85 rupees per kilometer तेणी रिवाइज केला कामगाराचो पगार कित्याक रिवाइज जायना हे सगळे प्रॉब्लेम जर आहा आणि ह्यो सरकार चिंता की it is a smart government and it is introducing all these problems, all these through new technology लोकांक हें करूंक सोदतात आनी कामगारांकी पळोवंक सोदतात तेका लागून आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स दवरून ह्या इश्यूज हायलायट करपाक आमी येवजिल्ले तेका लागून वी थँक यू फॉर कमिंग अँड प्लीज हायलायट आवर इश्यूज थँक यू व्हेरी मच तुमचे डिमांड मेळना जाल्यार गव्हर्नमेंटान आयकना जाल्यार कितें करपाचें आमी इतली वर्सां आमची चळवळ आमी चालूच दवरला वी हॅव टू फायंड द करेक्ट टायम केन्नाय बोवाळ केलो जाल्यार जायना वी हॅव टू स्ट्रगल दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल एक चळवळीचो एक भाग आहा तेका लागून प्रेस कॉन्फरन्स ऑर गोईंग टू द पीपल थ्रू युअर मिडियम इज वन ऑफ दॅट आणि तुम्ही म्हणलेले पळय एका असेंब्लीन तुम्ही हें करपाचें आसलेलें म्हणून प्रदर्शनां करपाचें वय तर आतां कितें संपार वचपाचें कितें हें आहा तुमचो संपार आमी गेल्यात पयले आमी नोटीस बी दिला एग्रीमेंट आसा आणि त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे हे सगळे डिमांड सरकारान ओके म्हणलेले आहा पण ते इम्प्लिमेंट जावंक ना सो देर आर मल्टीप्रॉंग्ड अप्रोच मल्टीप्रॉंग्ड आमी स्टँड घेतले आणि वी आर गोइंग टू स्ट्रगल ऑन इट कितलो पासून टायम तुम्ही दिता सरकाराक मान्य करपाक आमी देर आर टू थिंग्स एक लोकांच्या मध्ये जागृत जावपाक जाय कामगारां मध्ये जागृत जावपाक जाय कामगार रेडी जावपाक जाय कामगार रेडी आहा कामगारांनी थारायल्ले वी विल डू दिस धरणां म्हणून आयच्यान 7 दिसांचो धरणां तेणी प्लॅनिंग केल्लो जाल्यार आता आमी ते चेंज केले वी हॅव टू सी काळ वेळ पळोवन वी हॅव टू चेंज आवर टॅक्टिक्स अँड आवर स्ट्रॅटेजीज सो ताका लागून आमी ते आतां स्थगीत दवरला वी हॅव चेंज द कोर्स वी टूक दिस प्रेस कॉन्फरन्स टू हायलायट आवर इश्यूज आता फुडें आमी परतून रिग्रूप जावन ही चळवळ फुडें व्हरची पडटली आता अलॉंग विथ अस वी हॅव ऑल्सो द इश्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक ड्रायव्हर्स अँड अलायड स्टाफ दे आर ऑल्सो नाव बिकम पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल आणि आमचो हें आसा की हे इलेक्ट्रिक बसी आहा त्यो कदंबान चलोवंक जाय हे प्रायव्हेट वाल्याच्या हातीन दिवपाक जायना आणि कदंबा should take responsibility. Kadamba should procure electric buses as well as Kadamba must
procure 300 diesel buses plus आम्ही म्हणटा की सगळे जे मेंटेनन्स आहा ते कदंबान करपाक जाय. दॅट इज आवर डिमांड. अँड वी विल स्ट्रगल. आमचो USP कळ्ळें. The USP is that part that we struggle. Without struggle, we have no identity. So that is our identity. And fortunately, the press in Goa is also believes that they are also part of the oppressed people, part of the exploited people, and you have always been in the forefront of supporting a good cause. Thank you very much. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.